गोंयांत मराठी तिगोवन दवरपा खातीर सगळ्या भुरग्यांक मराठी भाशेंतल्यानूच मुळावें शिक्षण दिवचें असो उलो समाजीक वावुरपी दोतोर भिवा मळिकान होसापुरा जाल्ले मराठी भाशा आंदोलनाचे बसकेंत उलयतना मारलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारूच मराठी राजभाशा करतलो असो विस्वास आंदोलनाचो निमंत्रक प्रदीप घाडी आमोणकारान उक्तायलो. कोंकणीला आमचा विरोध आहे, कारण कोंकणी भाषा होऊच शकत नाहीये. आज 20 वर्ष झालं कोंकणी राज्यभाषा आहे. का दुसरं दैनिक येऊ शकलं नाहीये? काय होऊ शकलं नाही? इथे लोक स्वीकार करत नाहीये, हा स्पष्ट इथं दिसतंय. केरीच्या देवरंभा पुस्तकांतले कवितेचो वाद अजूनही मिटना. गावडा समाज आणि समाजाच्या बायलांचो कवितेत अपमान केला म्हणून उठाचे शिष्टमंडळ पुलीस महासंचालकाक मेळ्ळे. सातेरी महिला मंडळान हे पुस्तक प्रकाशीत केल्लें. ताका माधव ढवळीकार ट्रस्टान पुस्तक छापपाक निधी दिल्लो. हे पुस्तक छापतल्यांचेर पुलिसान कारवाय करची म्हूण उटान डीजीपीक निवेदन दिलें. उटा ही कविता पुस्तकांतल्यान काडची म्हूण मागता. परतून एकदा रिमाइंडर करपाक डीजीपीक मेळ्ळे कडेन आसा आनी ह्या संबंदीत ताणें बरें आपूण सखोल स्टडी करून लॉ डिपार्टमेंटाचो ओपिनियन घेवन जें कितें आपल्याक शक्य आसा तें आपूण ती कारवाई म्हणजे तेजें एक्शन ही चालू करतलो आसा. आमी ह्या घटनेचो निशेध इतल्याच खातीर करता की अशे तरेची घटना परत ह्या समाजाचेर जावची न्ही. तुमी म्हणटा की गव्हर्मेंटाक ताणें अभ्यास करनी हेजेर आनी जाता तितलें बाबा खरें ताणें सांगचें एक तरी बाबा हेंचेर ह्या समाजाचेर ह्या हेतूंतल्यान कांय अन्याय जालो ना. मागीर फुडें कोर्स ऑफ एक्शन फुडें मागीर कळटलोच न्ही. कोंकण रेल्वे घातपात यत्न केशींतलो मुखेल आरोपी फ्रांसीस फेर्नांडीसाक मडगांवचे सत्र न्यायालयान जामीन न्हयकारलो. हाचे पयलीं जीएमएफसीन ताका जामीन न्हयकारिल्लो. ताचेर आरोप आशिल्लो गुन्यांव गंभीर आशिल्ल्यान न्यायालयान ताका जामीन दिवंक ना. मात पुलिसांनी आपल्याक मारपेट केल्या असो दावो फ्रांसिसान जामीन अर्जांत केला. आरोपीची वैजकी तपासणी करची आनी मारहाण जाले जाल्यार दोतोरांनी रिपोर्ट दिवचो असो आदेश कोर्टान दिला. This was the first bail application before the Sessions Court, and it was heard before the additional session judge. I put forth that after all these days of police custody, the police have even failed so far to establish the link between the applicant and the crime, because it is mere suspicion of the owner of the TVS motorcycle that he is linked to the crime, and that there is otherwise no direct evidence against the applicant linking him to the crime. The police sought for some more time till the remand period, or for a few more days to establish this link, try and establish this link. And the additional session judge was pleased to dismiss the bail application to grant police on the ground that it being a serious offence, the police should be given some more time to establish that link between the applicant and the crime. Looking into the order and looking into the other aspects, a fresh application for bail will be moved. इतल्यान खबरांचें चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.